गोय वैजकी महाविद्यालया भायर आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मंगळारा सांताक्रूज पंचायतीन काढली। जीएमसी भायल्या रस्त्याचेर लोक अतिक्रमणां करून बेकायदेशीरपणान फळां विकताले तशेंच गाडे घालून धंदो करताले। गोंयांत जावपी G20 समिटाच्या फाटभुंयेचेर पंचायतीन ही कारवाय केली। जीएमसी भायर बेकायदेशीरपणान घातिल्ले गाडे काडचे म्हूण नोटीस जारी केल्ली, पूण तांणी अजून मेरेन गाडे काडूंक नाशिल्लें देखून उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केली अशें सांताक्रूजचे सरपंच जेनिफर ओलिव्हेरियान हांणी सांगलें। सांगलेले जीएमसी कडून आख्खे रोड एनक्रोचमेंट केला भाजी घेऊन बसता पळय थिंगासो सो ते काड म्हणून सांगलेले आनी आमी ताका 15 दिसान ऑर्डर नोटीस धाडलो क्लियर करा म्हणून 3 दिसां भितर जर तुमी क्लियर करना जाल्यार आमी कलेक्टराक सांगतली। सो आतां तेणी करूंक ना इतले दीस 3 दीस दिलो नोटीस। आतां त्या कलेक्टरान आमकां ऑर्डर दिली आनी जीएमसी कडेन जो एनक्रोचमेंट आहा सगळे भायर बसता रूल्स घेवन बसता तांकां क्लियर करूंक सांगता। सो आमचे